येतां आमी ओडावून तो सान सोमिया समोर तुझ्या गातां स्तुती ओडावुल्लासान जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्ती मोगान तुका विहरसिता काळजा मनान एक जावन तुजी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका भेटयता. देवरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो सांजुदाच्या पुणतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मंगळाराचो दीस ह्या पुणतळा पवित्र दीस तुमचे खातीर विशेष करून तुमच्या सर्व सांवा खातीर मागचो दीस व्हडा भक्तीपणान ह्या पुणतळा तुमी तुमचे ते सांवा घेवन हांगासर आयल्यात. माध्यम मुखांतरी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन चाक आयटीन जाल्ल्या समेस्त भक्तिकांकी मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे खातीर विशेष करून हे संदर्भार आमी मागता. हे संदर्भार अर्गांते पसून मिस भेटयता फबियन जेसिमेंडोन सदो कतार कॅन्सराची पिडा गूण जावनच्या एरिद्या पसून कॅन्सराची पिडा गूण जाल्ल्याक अर्गामी स्थिता जानेट टेलिस चिंबूरू मुंबई अर्गामी स्थिता सिंथिया डिसोजा बेंदूरू देवदिन मेरी डिसोजाच्या आत्म्यापासून मिस्थिता सिंथिया डिसोजा बेंदूरू जे कोणा मागता बसला सुगडा आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. बगाड भयणीनो परत या पुणतळाक आमी हांगासर आयला बाबार्थ दवरलो. आमी मागले आमकां मेळटा म्हणलें आशेवन परत आमी हांगासर आयल्या वसता जेजू आमकां आमची मागणी तो आयकता. जे कितें आमी भवार्थान नितळ काळजान नितळ आत्म्यान आमी मागता ते सकडी तो आमकां फोव करता. यस बरोवशान ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजू आमकां सांगता की जे कितें आमी हेरांत आशेता तें पयलें आमी आमच्या जिवितांत आमी करी जाय. आमच्या जिवितांत आमी कितें उलयता आमच्या साल समकण्यांत आमच्या उलोवण्यांत ताळ पड जाय आनी आमची जिणी देवाक मेस्वा सारकी हेरांकी मेस्वा सारकी ती जाय जे म्हणून जेजू आमकां आज संदेश दिता. सबारपोटी आमी चुकोवन पडल्या हेरांत तूं आमी आशेता पूण आमी तें करिना. त्या खातीर देवा लागची आमी बक्षणे मागया आनी ह्या पवित्र रितींत पवित्र बलिदानांत आमी मोठो कितें आसतना जे कितें आमी बाबार्थान हांगासर मागूंक आयल्या ते सकडी आमी देवाच्या पांया तळा समर्पण दिवया. नितळ काळजान नितळ आत्म्यान आमी मागलें सकडी देव फोव करता म्हणलें चिंतून ह्या बलिदानांत वांटोवंक घेवंक आमी मुखार सरया. एक घडी बरो मौन रावया. आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमचीं पातकां देवाक आमी समर्पण दिवया. देवा मुखार आमी सकडी पातकी म्हणलें वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोर भुरग्यांक सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाधिकारातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमीन. सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट
काकुळकर सौम्या काकुळकर प्रार्थोया. देवा आमच्या मगळा बापा धर्म तू सांजोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें आख्या प्रितीमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसो आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. सांज याकोबाच्या पत्रांतले वाचप. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सय. ताची वरवणी जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान बासयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणा नये. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगार हर एक व्यक्तीक आपलोच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका बुलयतात. एक ओडणी गर्भेस जातच पातकाक जल्म दिता आनी पाताक परतें वाडतच मरण हाडटा. देखून तुमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फटवून पडा नाकात. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन तें देंवोन येता. त्या बापातय बदलावान ना, बदलावानेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुवें शिक्षित केलाय तो मनीस सुभागी. तुवें शिक्षित केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्परा ज्या मनशाक तूं शिक्षीत करताय, जाका तुज्या उपादेसा मुखान तरबेती दिताय, तो मनीस सुभागी. वायटाच्या दिसांनी तूं तांकां समाधान दितलोय. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्वर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचो ना. आपले विसून काडलेल्या तो सांडचो ना. जर ती नीती प्रमाणे जातली आनी सर याथार्थ मनाची ती मानून घेताली. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. Hallelujah, 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 hallelujah. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगींच ताची शीतल्या. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोमया. जेजूचे शिष्य उंडे हाडूंक विसरलेले.
माशव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडोनातलो अशें आसता जेजू तांकां सतराय दिवन सांगून म्हणालो, पळया फरिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदाच्या कमीराची सतराय घेया. आनी शिस एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे ना देखून तो अशें म्हणटा जायचे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां तितलें पारखूंक कळना? तुमची मत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणलो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, तशेंच भक्तिकानो, मनशाची जाणवाई भोव उणी. देवाच्या जाणवाय मुखार मनशाची जाणवाय कांयच न्ही. तशेंच मनशाची उगडासाची सकती भोव उणी. 5 वर्सां फुडें इलेक्शनाक रावल्लो एकलो अभ्यर्थी जायती बसवणी करता, जायत्यो बसवणी करता. तुमकां तें दिता, तुमकां हें दिता, तुमकां तें दिता, म्हाका वोट घाला म्हूण. वोट पडोवन जिखून आयल्या उपरांत दीस वेता ताणें केल्लें कांय ना तरी ह्या लोकांक ह्या बसवणेचो उडास उरोना. परतून 5 वर्सां जाताना आदलें जाल्लें पुरो विसरून सोडतात आनी परतून ताका वोट दितात. कोरोना पिडा आयली, तुमी सगळ्यांनी मास्क घाली जाय, अंतर सांबाळी जाय, तवळ हात धू जाय, पेंटेसाला गेल्या उपरांत पाटी येतना न्हाय जाय, तुमची तरकारी धुयचे आनी फ्रिजान दवरिचे अशें पुरा तुमकां सांगल्या उपरांतय कोरोना आसता पर्यंत मात्र उडास. इल्लेशें उणें जाल्या उपरांत मास्क काडून उडयलें, हात धुवचेंय ना, न्हांवचेंय ना, तरकारी धुवचीय ना, अट्टाचें. सुरू रांदवेच्या फ्रुट्साच्या अंगडी गेल्ल्या वेळार आमी फ्रूट सापडून बी येतले, हांव रांदवे काडून बी येतले, हांव न्ही गे काडल्या उपरांत बरें धुतलें हांव. आतां तींत रांदवे काडून तींत घातात, कोणाक उडास ना. एप्पलांनी परत तींत घातात. मनशाची उडासाची सकत भोव मोठवी. कळ्ळें गे? कोणेय मनशान कोणाक बरें केलें जाल्यार थोडे दीस मात उडास, 4 दीस मात उडास काडटा हांव, ताका देव बरें करूं म्हणटा हांव, म्हणले कडेन अशें म्हणटा हांव, मागीर उडासत ना. कितले उपकार कर. मागीर आमी म्हणटा हांव अनुपकारी पडे म्हणटा हांव, अनुपकारी पडे, इतली कुमो केले उडासत ना काम. जायत्या फंक्शनाक वयता हांव, काजाराक वयता हांव, आमी न्ही काजाराक वयता आनी व्हंकल आमकां दोळ्या मुखार मेळ्ळ्यार तुज्या काजाराक आयिल्लो गे, म्हाका उडास ना म्हणटा हांव. थोडी बडी उडास उरना आमकां. कितेंय कर. भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत, कामाक लागल्या उपरांत, काजर जावन सेटल जाल्या उपरांत आवयन केल्लें सर्व कामां भुरग्यांक उडासा येनात. उडासा येनात. भुरग्यांनी म्हणचें तुवें केल्लें गुंतून जातलें. तशेंच हेजे सुवार्थेन पळयता हांव, सुमयान केल्ली असर्याय सिसाच्या मोतीक उडासाक येवनात. जेजू कोण, कितें, जेजूची सकत कितें
हे सर्व पळयल्ले सीस जेजूक पातयेनात. हेजे सुवातेन पळयता हांव जेजू आनी सीस माशव्यांत वेताना उंडे हाडूंक विसरले. कळ्ळें की ते खंय पैन करून वेताले माशव्यान दोणीन पैन करून वेताना मदें खावंक उंडे काण गेल्ले. उंडे काण गेल्ले तेंत हे वायसन सीद आयल्यात एमको बणभर गेल्ले बरी सीद आयल्यात उंडे तेंत माशव्या चडल्या उपरांत हांकां उडास उंडे हाडूनात उंडे हाडूना. पूण एकल्या लागीं एक उंडो आसलो ताका कांय डायबेटीक आसली कोण ना ताणें पयल्यांत उंडो रेडी दवरलो. एक उंडो हाडून आयलो एकलो मात्र उरलेले उंडेच ना. आतां हांकां खंत उंड्याची हे देवा उंडे तेंत उरल्यात आमी दर्या मदें आसा आतां कालें करचें म्हूण. कळ्ळें की तेंत जेजू लागीं उलयनात हे कालच्या दिसा केल्ले असर ह्या विशयान उलयनात. देवाचें उतर प्रगट करच्या विशयान उलयनात. देवाच्या सक्ते विशयान उलयनात. फुडें आमी खंय वचूंक आसा कितें करूंक आसा त्या विशयान उलयनात. फकत उलयता उंडे कालें करचें आतां उंडे थंय उरले न्ही. 2 पाटींक उडयल्यार जायत गी वचून उंडे हाडल्यार जायत गी पयशे दिल्यात तो आतां खायत गी फाल्यां मेळटात गी ना येन तांकां. जेजूक बेजार जाता आनी जेजूक म्हणटा तुमी फरिजेव बरी शास्त्र्यां बरी कित्याक करतात. फरिजेव आनी शास्त्री संवसारी जिवितांत खाणा विशयान जेवणच्या विशयान मात चिंता करतात ते सर्गेच्या विशयान चिंतात करिनात. तसल्यांची कित्याक ते घेतात तुमी. कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें न्ही गे आमकां थोडे पडी तेंत टेन्शन न्ही गे. ही गरजेक आयल्या मिसांव बसल्या जाल्यार घरा गेल्या उपरांत कितें रांदचें. कालची इल्ली मास्टेची कडी आसा पेज केल्यार पुरो. सांजेर कालें करचें भुरगीं इस्काला जावन येतात मम्मे मम्मे भूक लागल्या म्हणटात कालें करचें गोळी भाजी करचें गी पोडी करच्यो गी या तांकां चित्रान्न करचें गी वा तांकां पुलाव करचो गी कालें करचें. आयचो दीस गेलो फाल्यां टिफिना कालें करचें भुरग्यांक भुर्जी घालून चपाती घालून दिवच्यो गी या कर्ड रायस करून दिवचें गी कालें करचें तें टेन्शन. हांगासर सोमी आसा आराधन करता हांव आमकां टेन्शन पोपळां पडल्यान कोण ना कोणी वयतात की कितें गुतू ना तेंत. अंगडी हांव सामान सांगून आयल्या आतां सामान बांदून दवरला गी ना गी आतां बांदून दवरला सामान दुसऱ्यान येयला गी देव जाणा तें चिंता आमी बसून चिंता. हे शिस्त सेन्स करनासले आनी जेजू म्हणटा तुमच्या लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात. उंड्याचो धनी जिवीत असो उंडो हांगासर तुमच्या मदें आसा. हो उंडो खाता तो केदीस भुकेना. हो उंडो खाता तो केदीस ताणेना. जिवीत असो उंडो हांव तुमचे मदें आसा तुमच्या सांगाता आसा पूण तुमी खावच्या उंड्या विशयान कित्याक चिंता करतात. जेजू जुवांच्या सुवातेन म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. वय गे जेजू उंडो गे जेजू कोण जेजू खंय जल्मलो जेजू खंय जल्मलो थंय गुतू ना गे. बरें मास्क घालून आयल्या खुशी जाली तुमकां भितर उलयलें कळना. बेतलेहमान जल्मलो. बेतलेहेम बेत म्हळ्यार घर इब्रू भाशेन बेत म्हळ्यार लेहेम म्हळ्यार कितें उंडो म्हळ्यार उंड्याच्या घरा जेजू उंडो जावन जल्मलो. उंड्याच्या घरा उंडो जावन जल्मलो जेजू बेतलेहेम. बेत म्हळ्यार घर लेहेम म्हळ्यार उंडो. आनी खंयसर जल्मलो कावणेर. खावची सुवात कावण म्हळ्यार कितें खावची सुवात गोरवांनी पेंड खावची तण खावची बतेन खावची कुळीत खावची सुवात. कळ्ळें गे. आनी जेजू खावणेर जल्मलो म्हळ्यार जेजू जिवीत असो उंडो ताका आमी खायचय ताका आमी सेविचय आनी आमी जियेतले. हांव देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो सासनाक जियेतलो. तो केदीकच भुकेवचो ना वा ताणेवचो ना. आनी हे सांगल्या उपरांती येसीस सोडून गेल्ल्या त्या उंड्या विशयान चिंता करतात. आनी जेजू म्हणटा तुमी उंडे नात म्हूण कित्याक चिंता करतात. आजुनूय तुमकां समजना
तुमकां पारकूंक कळना हांव तुमच्या मदें आसा जिविताचो उंडोवण तुमकां समजना हसर हें करूंक शकता म्हूण तुमकां पारकूंक समजना अजुनी तुमची मौत दाड्डी जाल्या दाड्डी जावची कोत्ता न्ही खालें इस्कलांत भुरग्यांक म्हणटात मास्टर न्ही पयलीं जाल्यार निन्ना तले येयली सेगणी तुमी द्या न्ही निन्ना तले येयली सेगणी तुमी द्या म्हणटात म्हळ्यार तुज्या मोतींत गेलें शेण भरलें तुजी मोत कित्याक दाड्डी जाल्या तितली दड्ड जावची कोत्ता न्ही दड्ड जावची म्हळ्यार कितें हातांत काम करन कोरें वा पिक्कास धरन वा कोयती धरन वा बेडो सोलतना आदोळो धरन आमी बरें काम केलें जाल्यार हात दाड्ड येतात न्ही दाड्ड येतात ताका फक्क मार लागना कळ्ळें की दाड्ड येतात घट्ट दाड्डांक हांगा येतात समा पुशअप्स करचे जाल्यार एक्सरसायज करचे हांगा पुरा दाड्ड येतात दाड्ड जावची वा बड्ड जावची कुयती बड्ड जाता न्ही माती केल्यार कुयती बड्ड जाता लागता ती लागना ती पादल्यार मात लागता नातल्यार ती इंत दवरल्यार ती माती खाता बड्ड जाता कितलेंय खातर तूं कुडके जायना मोती तशीच थोडे पोटी दाड्ड जाता देखून जेजू म्हणटा तुमची मोत दाड्डी जाल्या दोळे आसोन तुमकां दिसना तुमी म्हज्या मुखार रूप बसल्यात तुमचे दोळे उक्ते आसात तरी तुमकां दिसना म्हजी सकत म्हजी जाणवाय म्हजो अधिकार म्हजें हजरपण तुमकां दिसना कान आसून तुमकां आयकना इतलीं उतरां हांवें सांगल्यांत इतलें देवाचें उतर परगट केलां सर्गेच्या राजा विशान बापा विशान पवित्र आत्म्या विशान तुमकां कळीत केलां जिविता विशान कळीत केलां मरणा विशान कळीत केलां इतलें पुरो सांगूनय तुमकां आयकना तुमकां उगडास ना तुमकां 5 उंडे 5,000 लोकांक तुमच्या मुखारच वांटिल्ले आनी कितलीं दाळीं भरलीं कितलीं 12 दाळीं 12 दाळीं भरून तुमी काडलीं आनी म्हळें खालें करचें हें म्हूण हांवें म्हळें काण घेया उपरांत आमी कांय म्हळें इतलें सांगूनय तुमकां समजना 4,000 लोकांक 4,000 लोकांक 7 उंडे आशिल्ले वांटून दिवन 4,000 लोकांची पोटां भरून जाल्या उपरांत कितलीं दाळीं भरून काडलीं 7 दाळीं भरून काडलीं तें तुका समजना तुमकां तर आनीकय तुमकां समजना म्हळ्यार कितें आतां बापायन एका पुताक करेक्शन केल्या उपरांत पुताक समजना जाल्यार बापाय कितें म्हणटलो कितें जालां गे तुका तुजी कोण इश्ट गी तुजें मोत कोण गुंडयतात गी कितें गी अवस्था तुजी म्हणटात वय की न्ही आवयचें उतर तूं आयकना जाल्यार ताणें सांगलें हट्ट करता जाल्यार तुजी इश्टां कोण गी तुजी मित्रां कोण गी कोण तुजी मोत गुंडयता गी कोणें तुज्या मोतीक वखद घालां गी म्हणटात तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन हो हांगासर जेजू म्हणटा पळया तर कशें तर तुमकां आनकी समजना तुमकां कोणें तरी गुंडयलां जायसै कोण तो गुंडोवचो दिल्ली बाय बरें कोत्ता सैतान करेक्ट देवसार थोडे पोटी गुंडायता पळया आयच्या पयल्या वाचपांत जाकोबाच्या पुस्तकांत जाकोबाच्या पत्रांत पळयता हांव कोणीय मनशाक आपणा ताळणे आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हणून न्हय देव ताळणी हाडता आदांक आनी एवे कोणें ताळणी हाडली थंयतानान जेजूक थंयसर 40 दीस मागण्यो उपास करतना कोणें ताळणी हाडिल्ली सैतानान देवान ताळणी हाडूना देवाक ताळण्योंत येना देवा थंय पातकत ना देवा थंय कपटपणंत ना देवा थंय वायटत ना देव एकदम परफेक्ट देवा थंय कांयच उणें पडना देव फाल्यां बरो जातलो परवो बरो जातलो म्हणलें नंतना देव बरो तो संपूर्ण ताचे थंय कितेंच अपूर्ण म्हणलें ना उणेंपण म्हणलेंच ना तो आदी संपूर्ण आतां संपूर्ण आनी मुखारी संपूर्ण आमी संपूर्ण न्ही आदी आमचे लागीं जेवंक गत नातली आतां कांय मणी जेवंक आसा पुरवां जेवंक शकता की ना आमकां गोत्तू ना कळ्ळें गी आमी आदी आमी कोलवांच्या घरा आशिल्ल्या आतां मागीर नळ्याच्या घरा येयल्या आतां टॅरिसाच्या घरा आसा आनी मुखार खंयच्या घरा येतले आमकां गोत्तू ना आमी संपूर्ण न्ही
देव संपूर्ण तो एका घरा वस्ती करतालो आता करून आसा आनी मुखारी करून आसा तसो वैभव तसो आडंबर अपरिमीत. थाळणी हाडची ती सैतानाचें काम. देखून आदांक आनी एवेक थाळणी हाडिल्ली, एवेक प्रते रितीन थाळणी हाडिल्ली नाडिल्लें. थाळणी सगळ्यांक येता, थाळणी म्हाका येता, तुका येता, तुका सगळ्यांक थाळणी साहस. देवाच्या पुता जेजूकूच थाळणी आयली जाल्यार आमकां येवची ओडली न्ही. पूण थाळणेंत आमी सांपडल्याव जाल्यार, थाळणेक आमी बुडल्याव जाल्यार थाळणी कितें करता? पातकाक कारण जाता. पळया थाळणी कितें जाता? गर्भेस्त जाता हांगासर. जर तर थाळणी वाटेर येतना बरो आंब्याचो रूख आसा, तुजो रूख न्ही तो दुसऱ्यांचो, बरे 4 मात्र आंबे आसात, पाप त्या कृषिकान कश्ट काण वावंट काण बरे कन्न सांबाळून दवरल्यात. ताका कोणें दिसोन वचो म्हूण ताणें खोलेय बांदल्यात आड. पूण तूं बारी हुशाराय, तुका तेंत दिसचें आनी तूं कितें करताय? तुका मोत सांगता ते आंबे काड आनी घरा व्हरून बरें कन्न खा म्हणून सांगता. आनी जर तर तूं ती थाळणी तुका देवसारांत हांव येता आनी ते थाळणेक तूं बुलताय आनी आंबे काडन तूं व्हरताय आनी खाताय जाल्यार तूं पातक करताय. जर तर त्या थाळणेक तूं कितें म्हणटाय? म्हजो रूख न्ही, त्या कृषिकाचो रूख, ताणें कश्ट वावंट काण ताणें वय केला, हांवें काडल्यार पाप जाता, सूख जाता, देखून हांव काडिना म्हूण तूं वेसी जाल्यार थाळणेचेर जैत व्हरताय. जर तर थाळणेक तूं बुल्लोय, थाळणी तुजे भितर वेता, ती गर्भेस्त जाता आनी पातकाक जल्म दिता आनी तूं पातकी जाताय. आनी पातक कितें करता? पातक कितें करता? मरण हाडटा. पळया हेवेन केल्लें पातक, आदावन केल्लें पातक कितें हाडूंक शकलें? मरण. त्या रुखाचें फळ केल्यार तूं मरतलोय आनी तांणी मरण विसलें, मरण आयलें. आदावच्या आनी हेवेच्या पातका वरवीं मरण आयलें, तशें आमच्या पातका वयली मरण येता. मरण म्हळ्यार कितें? मरण म्हळ्यार काय म्हणटात? मरण म्हळ्यार कुतूने मरण म्हळ्यार उतरणी जाता ना म्हणना. अंत तो अंतरलो म्हणटात न्ही. ही डेड, इज डेड म्हणटा आमी. तो अंतरलो. मरण म्हळ्यार अंत. हांगासर पातका वरी मरण येता म्हळ्यार देवा आनी म्हजे मदलो संबंध तुटता, म्हज्या आनी देवा मदलो संबंध अंत जाता. हांव देवा मुखार आनी देव म्हज्या मुखार येवंक शकना. कशें मरण मेल्या उपरांत तो मनीस येता आमच्या घरा येता आनी भूत जावन येजे कर नातल्यार अशें येना. अंत. मरण म्हळ्यार अंत. देखून आमच्या मदलो संबंध अंत. देखून मरण, पातक मरण हाडटा, संबंध तुटयता, संबंध अंत करता. देखून मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमी फटवून पडनाकात. कोणी तुमकां थाळणी हाडतात, सोम्या विरोध तुमकां व्हरतात, खंयचोय देवसा तुमच्या कानाक शिमटी घालून थाळणी हाडीत, त्या थाळण्याक बुलनाकात. तुमी दृढ रावा, दृढ रावा. देखून कश्टाच्या वेळीन दृढ रावता तो मनीस बागी. कश्टाच्या वेळार सदांच आमी दुबावचें. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमकां कांय पिडा आयली, सदां आमी सागोसन आसुल्लो, सदां रितीर करनासुल्लो, सदां देवाचें उतर परगट करनासुल्लो, इतलें बरें कर न्ही. म्हाका जर तर कांय येयली पिडा आयली जाल्यार म्हाका कितें आयली? देव आसा गी म्हणलें सवाल. ते पुरो कोण हाडटा? देवसार हाडटा. देखून कितलेय कश्ट येवं दीत, कितलेय दगदण येवं दी, आमी बिलकूल कितें दंडण नजो, दृढ रावत जाय, दृढ रावत जाय. कोण एकल्याच्या घरा एक सोरोप येतालो सदांय, कळ्ळें? सदांय सोरोप येतालो. सोरोप येता म्हणून ती घरची सगळीं भियेलीं. खाल्याक येता कोण ना सोरोप? कोणें म्हणी आमकां खालें म्हणी केलां कोण ना? वा आमी कांय तरी सोरोपात खंय उपाद्र जाल्यात कोण ना, कित्याक येता म्हणून तांकां बे थंय धांवली, हांगा धांवली, थंय धांवली, हांगा धांवली, थंय धांवली, हांगा धांवली, सगळ्यान गेली. बरें येत ना, सोरोप सुद्दां येता. कित्याक? सोरोप पाडगी बरो. सोरोप कोणाक उपाद्र करिना. तो ताच्या येतल्या येता, ताच्या येतल्या वता. ताका गुड्डेल्या तो सोंपता न्ही. माजरा गुड्डेल्या माजर साबण
पेट्या कोट्यायल्या पेटो वगत रावताय तूं उगो न्हिदून आसले तुका कानपड्या दिला तूं वगत रावताय आं तशेंत मागीर म्हज्या लागीं आयली हांवें पळयलें घरा गेलो तांचें मागणें करूंक आनी पुरा घरा येताना तांच्या एका बालदेंत एका टब्बांत उदक आसा कळ्ळें गी उदक विचारलें तें उदक काल्यार दवरलां तुमी तें उदक पक्षींक मस्त जाणां सुकणीं येतात पिवून दीत म्हूण मस्त सुकण्यांक आतां खंय गिमांत उदक मेळना न्ही गे उदक दवरलां पिवंक म्हणून सुकण्यांक आं सुकण्यांक उदक दवरलां सरपाक खंय उदक मेळना खंय काल पियेतलो तो तुज्या डब्बांत उदक आसा देखून ताणें पळयलां तो पिवंक येता कितें जालें तूं टब्ब काडत फाल्यां तो येवचो ना उदक आसा देखून येता पिवंक पळया पूण ती खंय हांगा पुरो दवरता तांणी मागीर टब्ब काडलें ताच्या उपरांत ना सोडप पळया आमचो दुबाव म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो दुबावाचें पातक व्हड दुबाव आमकां नाश करता दुबाव आमकां कश्टार घालता दुबाव आमकां जिवीत पिड्ड्यार करता देखून हो दुबावचे न्ही आमी कितेंय कश्ट येवं दीत त्या जोबाक कितले कश्ट आयले जो पत्रिकाक न्ही गे कितले कश्टा वयर कश्ट रुवां जालीं बायल मेलीं भुरगीं मेलीं जानवरां मेलीं हां सगळी कृशी भुंय सगळी नाश जाली ग्रेस्त आसलो दुबळो जालो खोडकार जालो पिडेस्त जालो मार्गार वळवळलो देवाचेर आशिल्लो भावार्थ ताणें सांडूंक ना कितल्या कश्ट आकांतां ती ताचे इश्ट आयले खंय आसा तुजो देव ह्या परिस्थितीत तूं अणगला रायाच्या पुता बरी आसुल्लोय राया बरी आसुल्लोय सवकारा बरी आसुल्लोय तूं आतां भिकारी जालाय आं तुजे गायी सुणी लेवतात असल्या परिस्थितीक तुका तुज्या देवान पावयला खंय आसा तुजो देव म्हणून हो त्या देवा विशीं उलयतना तो म्हणलो म्हजो देव तूं म्हजो रचनार देवान म्हाका दिल्लें देवान व्हेलां देवाचें नांव वर्त जावं देवाचें नांव वर्तें जावं म्हणालो तो कितें कसो देवा दुरसो ना तो म्हणालो हांव भुमीक येताना काही सांडणेव ना सगळें म्हाका देवान दिल्लें देवान फाटीं गेला तो अधिकार ताका आसचो तो सर्वस्व सर्व अधिकार आनी महिमा ताका म्हणालो तो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलो भावार्थ आमचें तें आसूंक जाय तसलो भावार्थ आसा जाल्यार कसलीच ताळणी आमचेर जैत वरिना आनी ती ताळणी गर्भेस्त जायना आमी पातकाक जल्म दिना देवातान पयस वचना दोळे आसून आमी पवित्र जाता कान आसून आमी शुद्ध जाता आनी तोंड आसून आमी महिमेचे मनीस जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता असल्या उतरा प्रमाणे शिव सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आयल्याव आमी तुजी वेरी लागीं बापा बेटोच्या काळी पातकी आमी तुजी भुरगी तुजी बापा स्वीकार करी काणी घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची समेस्त आमी उबी रावया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदावाक सरस्पूर मानून घेव सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगडोवंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तेच सडवण आमकांय आमच्या काळाच्या मनशां कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर देव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवा दीन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व तैम आमी तुका दिन वासो फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेंची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय बापा कुरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या आदारून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशन कस मरून सुविच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली को नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पदकांचे मोक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनुश्य बसत तें वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात बाबर तसो गुट परगट ह्या तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोबिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणीची काल सुखास समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन बसता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतीला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितुमीचेर विस्तरलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडाय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी त्यांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमीन आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगता म्हणया आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समस्त काय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानात रेगतलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवारचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो माया मोग जगूत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळे समिती मी घालया पळया जेजू ख्रिस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्वांय सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरूनशी म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका बारायकी मेळटली ही म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ही बेगी म्हूण नाल्यून मागता ही तूं सोम्या परता ही म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ही बेगी म्हूण लालेवन मागता ही तूं सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गोडून रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गोडून रावला रास्तू करया बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी म्हूण लालेवन मागता तू सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पळोव हांव रावला रासू करया बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी म्हूण नाल्यून मागता
तू सौम्या करता मुझ्या काळचा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ही बेगी म्हणून लालिवून मागता ही तू सौम्या परता प्रार्थोया भोव मगाळा बापा भाग्यवंत जोत देवाच्या जायतेवंत मरणा बसत या नवीनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगळ भावना बहिणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोग असो स्वागत मागता वरती ते साव घेवन हांगासर तुमी येतात तुमचे खातीर सदांच आमी मागता सांजुता देव तुमचे खातीर सदांच विनंती करून दी बापा लागची भरपूर आशिर्वादां तुमकां जोड दिवन दी म्हण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. येवच्या मंगळार सकाळी 9 वरार एकच मीस नोवेन आनी सक्रामेंटाचें आराधन आसा. व्हडा संख्यान मंगळाराच्या नोवेनाच्या मिसाक म्हणटली सावंक तुमकां आपोवणी दिता. येवच्या मंगळारा स भुरग्यां खातीर परीक्षा बरी येतल्या स भुरग्यां खातीर विशेश करून आमी मागता. वायट सवयांक बली जाल्ल्या युवजनां खातीर विशेश करून आमी मागतल्या. व्हडा संख्यान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजर केल्लें मीठ बेंजर केल्लें तेल बेंजर केल्लें उदक बेंजर केल्ल्यो रेलिको कुरीस कोंतां बेंतिन्यो इत्यादी थंयसर आसात. तशेंच बायबल डायरी सीडी आनी गरजेक पडच्यो बूक थंयसर आसात. तुमचे दिसपट्ट्या आत्मीक जिविताक सदांच आदार ती दितात. आत्मीक झुजावेर झुजोवंक आनी जैज जोडोवंक सांगात दितात. हे वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां हांगासर आयुर्वेदीक गांठी दुखीक गॅस्ट्रिपिडेक भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान मेळटात. तुमी घेवन ताचो फायदोय तुमी जोडूंक तुमकां उलो दिता. तुमची तुमची मिसां आनी त्या सवां तुमी ऑफिसान दिया थंयसर ती घेतात. त्या सवां थंयसर तुमी बॉक्सान घालयत नंतर तुमची मिसां ऑफिसान तुमी दियात. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन आमी दिता. सांगाताच तुमचे खातीर विशेष मागणी आमी करता. तुमकां असो फायदो जोडूंक उलो दिता. हप्त्या मदें तुमी केदाळे येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना. आनी फोन नंबर गुगलांत वा ऑफिसान मेळटा थंय तुमी घेवचें. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी ऑफिसान ते दिवचें. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळाची कांय तरी प्रगती करूं वा मेंटेनन्स करूंक आमकां साध्य जाता. फुल लेबलाची पाकळी दिवन आधार दिवंक तुमकां उलो दिता. मध्यम मुखांत मिसाच्या बलिदान भेटयतल्या समेस्तांक आमी उलो दिता. तुमी फुल लेबलाची पाकळी दिवन आधार दिवेत. हांगासर दाखयलेल्या अकावंट नंबराक तुमी कांय तरी फुल लेबलाची पाकळी दिवंक तुमकां उलो दिता. हांगासर कॅलेंडरां 2022 वर्साची कॅलेंडर आसात. थंयसर फाटीं ती दवरल्यांत कोणाक जाय तुमी वरयत कितलें जाय तितलें वरयत आनी तुमच्या इश्टां मित्रांक वांटयत. तातूंत नोवेनाचे मागणें आसा. सांगाताच इतर विशय आसात ते तुमी घेवन तुमकां तुमच्या घरांनी तशेंच तुमच्या इश्टा मित्राच्या घरांनी दवरचें. खंडीत हें कॅलेंडर तुमकां भलायकी जोड दिवंक खंडीत उपकारतलें. देखून हें मोतीन दवरून कॅलेंडर व्हरूंक तुमकां उलो दिता. आतां आमी नोवेनाक आयती जावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबनीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघून जुतात देव सरकारा सांजेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता. सांजुतात देव आनी सांत भक्त प्रत्येक जन मरी आमची सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमचे मागणे हें भेटयता.
तुका निधर्म दुजुतात देवाक असलेल्या प्रत्येकी स्थगत दिवसा आमी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिलान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बाबर्थ उदेशी तूं आतां खरो संशयामध्ये आसाय म्हण आमी सतमनता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्या सुखरो मोग वाडाय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी वसता जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाती नेमी तुजे थंय दवरता तुका जावं मायबा मान आनी वेगळाप सदां सर्वदा आमेन सांज उरता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजू सोसयरार धर्म जो आसलेल्या बागे वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दवर समोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तगसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर अडचणी संपोवन निरसेच्या परिस्थितींत असलेल्यांचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी गरज जाणो तुज्या पुणशता पातयेन आयला ही घडी बरोबर बसच्या आमची तेसां आमची गरजो आमची आशा आसात सगळींच्या बापाच्या पांयां तळा ह्या मुखांतर आमी समर्पण दिवया सांजुदा मारिपाचा इतलें बरेंपण लाभता हे बरेपणाचो उपकार जावन कोणाकय साक्ष दिवंक जाय गी कोणाकय साक्ष दिवं आं आनी कोणाक नांव सांग फिरगस सांग हांव आयरीन सिक्वेरा किन्निंगोळी फिरगेजीची 2-2.5 वर्सां पयलें म्हजो पूत कॅनडा वचोंक मस्त ट्राय करनासलो पूण ह्या कोविडा वरवीं ताका मुट्स अडकळी आयली तशें तें पाटीं पडलें तरी आमी भरोशान आनी धैर्यान जेजू कडेन माये कडेन तशेंच सांजुदा कडेन मागलें आतां तो कॅनडा पावोन 6 म्हयने जाले आनी तेजें शिकाप मंदरसून आसा ह्या पासत हांव जेजूक मरयेक आनी सांजुदाक अर्गां दितां साक्ष दिवंक गेल्ली वेळ जाल्यार पाश्चाताप पावता अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जय जय तुका सुम्या जेजू आनी कोणी आसात गी नंतर येवच्या मुळार कोणाक अवकाश आसा तुमी तयार जावन येवचें हांगासर 20 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 2 जाणांक कोर्ट केस विकेस इत्यार्थ जावंक आनी 3 जाणांक हाताची आनी पांयांची गांठी दुगून जावंक तशेंच 8 जाणांक बऱ्या सांबाळ्याचें काम मेळोवंक 6 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक 2 जाणां कामाक दिल्ली इंटरव्यू पास जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या उजव्या कुशीची बरेची आनी कुशीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 3 जाणांचे मायग्रेन संपूर्ण रितीन गूण जावंक 3 जाणांच्या हातापांयाच्यो गांठी दूख पेंगटान दूख फाटीच्या कण्णाची दूख गूण जावंक एकल्या उत्तर प्रायच्या स्त्रीक बरी भलायकी फोव जावंक बूक ती आसोवंक तशेंच पोटाक जेवंक फोव जावंक कुडीची सकत मेळोवंक 2 जाणां बाबा आनी माया मोगान जेवंक एकल्या नांवान पियोवणेस पयस करून जिविताची एक दिशा बरी करून दवरूंक तशेंच एकल्या खाजर अडकळी विणें बऱ्यान जावंक 3 जाणांची CA एग्जामांत पास जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्याच्या जाग्याचें धरिल्लें काम बेगीन सुपंता पळोवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स सगळे बऱ्यान जावंक जागो नांवार जावंक 3 जाणांनी कुटुंबांत राग आनी द्वेश सोडणो एक जावंक दोगांची तकली पडापड गूण जावंक एकल्याची PR विसा फावो जावंक 10 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्याक USA वचोवंक थंयसर विजिटींग विजा गेल्ले थंयसर बरें काम फावो जावंक 2 जाणांची कॅन्सर पिडा एकल्याची लंग्स कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याचे युट्रसाची कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याक पोटाची कॅन्सर गूण जावंक 6 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी कृपा मेळोवंक एकल्याचे रिप्स फ्रॅक्चर जाल्ले ती गूण जावंक एकल्याचे शोल्डर फ्रॅक्चर जाल्ले ती गूण जावंक 2 जाणांचे घराचें काम अडकळ नासतना बऱ्यान जावंक 3 जाणां भुरग्याचे देणे फोव जावंक 5 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक एकल्याचे पैन बऱ्यान जावंक सौगांची रीण फारीक करूंक कृपा आनी आदार मेळोवंक एकल्या नकारात्मक चिंतनांतावन पयस जावंक एकल्या युट्रसाचे आसले फायब्रॉयड ते ऑपरेशन आसतना गूण जावंक एकल्याचे राग आनी मसूर सोडूंक कृपा मेळोवंक एकल्याचे आमल पिवणें तावन सुटका मेळोवंक एकल्याक वेरिकोस वेन्स पिडा गूण जावंक एकल्याच्या हाता पांयाची एलर्जी गूण जावंक 2 जाणांची वायट सवय सोडून बरी जिणे जिवंक तशेंच
28 जाणां प्रती ते सांगपासून म्हाका विनंती केल्या तांच्या संगत आमची ते सांगून त्या सगळींच्या बापाक आमी उलो मारया आमी दिमी घालया आमच्या हात उबारया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगलाप तुका सोमया जेजू तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू प्रणिपात तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया मगळ सोमया सांजू का ते मोकार उबारलेली सगळी मागणी तू म्हणून घे या सगळे भक्ती काम तुझ्या कृपेच्या बेसवानी पर आणि उबारलेली सगळी मागणी तू स्वीकार कर तांकां होवो ते की ते सगळे तू होवो कर या माध्यम मुखांतर येनोवेल करतले हर एकल्या भक्तिकांक परगांत असलेल्या भक्तिकांक विविध पिढी कष्ट ओळख सध्या समेस्तांक तुझ्या कृपेच्या बेसवानी पर ताणी वारची मागणी ते सवा तू संपूर्ण ते ओळखून घे सोमया आशीर्वाद लाभे पिढेस्तांक गुण केल्या सोमया जेजू कष्टानं स्थान दिल्या सोमया जेजू हर एकल्या भक्तिकांक कष्टा नसता त्यांच्या पिढ्यांत सुटका सोडवा लाभ म्हणून मागता सोम्या हालेलुया 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 नव्याचे मागणे मंदारशा तुझ्या मतीर काळो काढणं म्हजो बाबार्थ दंडोरा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या पुस्तली पदवेन पयस जावंडाय इवर संता म्हज्या काळजाचे गुंडाय हांव तुका उलो मारता अशा सणलेल्या बरो सुदीवचे करी तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण तुका भेटयता तुझ्या मोवाळमय पसीन वा देखील तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसन वर वडपतीन तुजे कडेन म्हाका लपकार तूं म्हाका आजोवन दी अशें आमचे सोमया जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अधिकारी परगटलेलें जावं आमेन कष्टा अडचणी निराशेन असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शर्यती जावन आसच्या बगे वचूतात देवा आमापासून जेजू लागीं विनंती आमच्या पापसे बाबीस पुसायबा आनी फुडारांक जेजू कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमापासून जेजू लागीं विनंती कर संवसार जो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्थ सुमेस म्हूण शापावंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यांक धाडचे खातीर आमापासून जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजित कनी शांती समाधाना घडचे खातीर आमापासून जेजू लागीं विनंती कर बगेन कुटुंबांची येयल्या सुम्या जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडारां करचे खातीर आमापासून जेजू लागीं विनंती कर इसरायला समेस बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मन शांती जेजून सासणी शांती निरंतर उजवाडला पोंचे खातीर आमापासून जेजू लागीं विनंती आमी कर समेस तांणी जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवन सराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रम ओडण्याचेर सयत वरच्या की आमापासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमे मत धर्मदूतांनी रक्त साक्षी बागी उजूता देवा तुवें जेजू समोग जायते म्हटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पथकाच्या निस्वार्थाचे वाटो सोडून माय मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कस्ट अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेसरायंत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी ह्या जिणयेच्या पयनांत शबित्यान सुमकोन सगळीं देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधन करूंक आमी पवोशी करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन मगळ बापणीनो एगडी बर आमी अर्गां दिव्या जैते बरेपण सांजू दामरीपाद आमच्या जिवितांत भोव जाला सुमयान आमच्या जिवितांत विस्मिता केल्या सरें केल्यान आयरीन सिक्वेरा आमच्या भयणीन साक्ष दिली तिच्या पुताक कॅनडा वचूंक जायती वर्सां ती मागोवन आसली कोरोनाच्या पिडी नेमती जावंक ना आनी स म्हयन्या फुडें तो कॅनडा वचून थंयसर सेटल जाला आनी ह्या वर्सोत ती देवा अर्गां दिता तसलें जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां आमकां संग थोडे पडी भिरांत दिसता देखून आमच्या सोम्या जेजूक आमच्या काळजाचे अत्रेक उबारया काळजात हांव ताका अर्गां दिवया एकल्याक लंग्सान जाल्लें इन्फेक्शन गूण जाल्ल्याक एकल्याक एग्जामान पास जाल्ल्याक एकल्याक MBBS सीट फादर मुल्लासान फावो जावन एडमिशन जावन कॉलेज सुरू जाल्ल्याक दोगां जाणां बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्याक एकल्याक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक आतिंतरेलीं कामां सुडाळ रितीन पंथा पावल्ल्याक तशेंच 25 जाणां मागलो उपकार फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दिता तांच्या सांगात आमची अर्गां गुंतया सर्गेच्या बापाक निरंतर आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू ओगलाप तुका सोमया जेजू ओगलाप तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू थँक यू जीसस लव यू जीसस प्रेज यू जीसस येशुवे वंदन येशुवे आराधना येशुवे स्तोत्र मी केले सबरेपणा करता तुका दिवसता सोमया तुझे करता हे सगळे भक्ती का मुखांतर तुका जी स्तुती करता तुका वखणता तू बहुपद वेदार का बोलता विश्वासी आम हर एकले जतन करताय सवानी भरताय मागलेले सगळे आमका हवो करताय त्यापासून कळ जाता तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सोमया अगलाप तुका सोमया जेजू आनंदा तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू ख्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणीत करून
नव्या जिविताची कृपा तू आमकां दिल्या की बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका सर्गीचे बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोड्याच्या सत्यान आमकां सांभाळलेल्या की बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका बापा या नव्याच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केले आनी मुखार करून गोशिवेले उपकार आबासोत बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका बापा तुवें तुजे देपात येतल्या सुखान आसतना गुमो केल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकां सुटका दिल्या तुका वेळी मती उजवाड दिल्या आनी गती दुखीन आमकां बसवान दिल्या की बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका बापा तुझ्या एकल्याचे पुता जेजूचे नावी तुवें देवसारार्थ तरलेला बिजूर काळजाच्या पवित्रत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका या पुंतळ सांजुताच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंद बेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका या भगवान सगळ्या सांजुदा मुखान जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुझ्या कुशा प्रमाणे वेळा कळा ती आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका आमी सर संगत मेळोवन सुमेन शिकलेले मागणे भक्तीन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळ्ळे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ बाबणीन आमच्या पिडेस म्हणून बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्पर पिडेस आमच्या बाबणीचे कस चळू करी आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्पर पिडेसाची सभा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्पर सकट पिडेस्तां तळ्ळे आनी पातकांती निवार आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्पर तुझ्या मर्यादेवरच्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती भलायकी कुडी येतमेची गठाय दी आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या बाबणीची सत्य समाचारी कर सांजुताच्या भक्तिकाचे जिणे तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने सुमिया मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो ते काम नासतना कुस्तुच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने सुमिया देळ बाबा फावो ती जिणी संगाती वा संगाती मेळन आसतना कुस्तुच्या सर आमच्या बाबणीचे तुजे देळ दिसत घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोडेची बिरंबात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने बरी सुमिया पिडेस्ताची भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी ऐकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरुशा तुका मेलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सुण आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिके येते तुजे काकुडोळे आमचेर परते आनी बदे उपरांत तुजे कशें सदैव पावजे तुका आमकां दाखय येदे आनी मगाडी दिलो बी आमकार मरये पिडेस्त आमच्या भावापणी बसो विशेष करून मागया त्रिंदतीची मजत मागून सांगात आमी म्हणया महिमा तुका सरपद वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक चलोय आनी आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत तुवें गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तूच्या तुज्या साकरांनी साकरणेचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवची वापरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडेशिणेंतले गुण सार्वगिस्तांनी भलायकी जोड फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया बोध दयाळ सुम्या भवर्तनच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कसो ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जीव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमेश तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां बाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस तुका अर्घां दिवन दीत जोजी येत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पागोवन तो तुमकां मैपासांनी काकुळतेन वागोव दोलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दीव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यान आमचे संगत आसा तो तुमचे समेर रावो तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट वरो
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करो. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे दियासचे सर्व वायट बसमन उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजळीत करो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. ओसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची थोडो वेळ थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार आमी दिंबी घालया, आराधन करुया. सगळीं आमची कश्ट, आमची अनवरां, आमची पिडशिडां आमच्या अत्रेक समया मुखार समर्पण दिवया. आराधनाचें गीत आमी गावया. तू मोजो आसरो, तू मोजो राखणदार, तू मोजो मोगाळी, तू मोजो रे. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. सगळ्या तुका आराधन करूंक, तुका दिन वचून तुजी स्तुती करूंक हांव हांगा आसा. सगळे काळसान हांव तुका दिन वचतां. सगळे काळसान हांव तुजी स्तुती करता. तुका सा महिमा, तुका सा आराधन सोम्या. तू म्हजो सोडवंदार. तू म्हजो सोडवंदार, तू म्हजो शिकोवणदार. तू म्हजो शिकोवणदार. तू म्हजी गठाई. तू म्हजी गठाई. तू म्हजो देव. तू म्हजो रे. तू म्हजो सोडवणदार. तू म्हजो सोडवंदार. तू म्हजो शिकोवणदार. यू आर माय टीचर लॉर्ड. तू म्हजो शिकोवणदार. तू म्हजी गठाई. यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ माय. तू म्हजी गठाई. तू म्हजो देव. यू आर माय गॉड. तू म्हजो रे. सगळे काळसान सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. आराधन करता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. जिवितांत तुजी रूप पळोवंक सोदता. सगळे सत्य तुजी सेवा करता. सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू.
हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tugas sembilan Yesus, gelap tugas sembilan Yesus, aradan tugas sembilan Yesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tugas sembilan Yesus, Ergan tugas sembilan gelap Yesus. tugas sembilan Yesus, aradan tugas sembilan Yesus, vandan tugas sembilan Yesus. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 बुश्यामी मगल भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो हांगा पळया सुमी आमच्या मदें आज सांगासरी एक वर्तें भाग आमकां सबार जाणां आसात पूण तुमी हांगासर आयल्यात तुमी भागी जेजू म्हणटा भागी ते दोळे तुमी पळोवंक शकतात ते भागी भागी तुमी तुमचे हात ते आपणूंक शकतात ते भागी तुमचें तोंड तुमी गावंक शकतात ते भागी तुमचे पाय तुमकां हापून हाडटात ते हे सगळे तुमी हेचे सुवातेन जेजू श्रीसां कितें म्हणटा दोळे आसून तुमी कुडे जाल्यात कान आसून तुमी केप्पे जाल्यात कळ्ळें तोंड आसून तुमी मोने जाल्यात दोळ्यांक दिसता नासलेल्या मनशांक कळीत आसा जे कश्ट कितें गे म्हूण पूण आमकां दोळे दिसतात पूण दोळे दिसूनय थोडे फावटी आमी कुरड्यां बरी करता कान आयकनातल्या मनशांक तांकां कळीत आसा तांकां कितले कश्ट गे म्हूण पूण आमी थोडे फावटी कान आसूनय कानांतले बरी करता देखून जेजू म्हणटा तुमी कान आसून केप्पे जाल्यात तोंड येनातल्या मनशांक कळीत आसा तांचे कश्ट कितें हात नासलेल्या मनशांक कळीत आसा ताचें मोल कितें पांय नासलेल्या मनशांक कळीत आसा पांयाचें मोल कितें हें सगळें आमकां आसा थोडे फावटी देखून आमी थोडे फावटी घुसपरीचें जिवीत येता जेजू म्हणटा तुमकां खुशाल करूंक हांवें गायलें हांवें वजयलें तुमकां खुशाल करूंक हांवें वजयलें तुमी नासली नात तुमकां रुदान करूंक हांवें गायलें तुमी रडली ना तुमी तटस्थ उरल्यात पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी त्या सिसांबरी जावचें न्ही आमी सुमयाचेर पात्यणी दवरलेले विश्वासी दवरलेले गठ बाबर्थ दवरलेले व्यक्ती आमी जावंक जाय सुमयेची स्तुती केल्ल्यान ते सगळे कश्ट परिहार जातात की जोब पात्रियार्क कश्ट नाशिल्लो पूण सुमयाची स्तुती करून करच्यान तो सुकोवन पडोंक ना देखून ताचे सगळे कश्ट परिहार जाले सांसिसिलीक कुराडीन मारून तिचो मांडो उक्तो केलो सांसिसिलीक वता तुमी कुराडीन मारून तिचो मांडो उक्तो केलो त्या रक्ताच्या कोणान तवनी ती सोम्या गितां गायताली देखून तिचो आत्मा शाबीतान थंय उतरून गेलो सगळींचे राजा कुशीन आसा देखून गायन मंडळीची पात्रून ती जावन आसा सांसिसिली कश्ट आकांता मध्ये सर्वेस्पराचे विस्वास दवरता तो मनीस बागी देखून आमकां कश्ट आसात आमकां अनवर आसात जिविताचे वारी वादळां आमच्या जिविताची मारलेलीं आसात पूण आमी विस्वास दवरूंक जाय ह्या देवाचेर आमी चंचल जावचे न्ही बोवाड तो दंडोळसो न्ही म्हज्या जिवितांत कश्ट हाडली म्हज्या जिवितांत अनवर हाडली म्हज्या जिवितांत तशें गेलें म्हणून सोम्या दूर सोंवचें न्ही सोमी तशें करूंक शकना म्हजो बोवात म्हजें जिवीत
थोडे पोटी म्हज्या जिविताच्या परीक्षेक कारण जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीन. देखून उबी रावया सुमेच्या मानाक एक स्तुती गीत आमी गावया. स्तुतीसू एन मावय म्हज्या मोती सर्वेस्पर देवाचे उतर म्हणटा सगळ्या तुझ्या काळजात सगळ्या तुझ्या मनार सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्पराच्यो देवाचो मोग कर तुझ्या देवाची स्तुती कर. देखून आमच्या मोतीक आमी सांगया म्हाका सांगया स्तुतीसू एन मानावे म्हणले गीत आमी गावया आनी संतोषान सर्वेस्पराची स्तुती करया. स्तुती केल्ल्यान आमकां सुटका मेळटा. स्तुती केल्ल्यान आमकां सोडवण लाभता. स्तुती केल्ल्यान आमची सगळी पिडा शिडा गूण जाता. ಸ್ತುತಿಸುವೆನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ತಲೆಬಿಟ್ಟು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घान तुका सोमिया जेजू, गुलाब तुका सोमिया जेजू, आराधना तुका सोमिया जेजू. सगळ्या खालसा तुका वंदे तांदू वंतो देव. तू सर्ववंतो देव, सर्वपदवी दालका कोळदिसो देव. आम्हा हर एक करता आशीर्वादाने म्हणता सवाने म्हणताय. या सर्वपदवी दाराने वाग आम्ही तुझे आराधन करता. तुम्ही ते करता गुलाब देता सोमिया. अर्घान तुका सोमिया जेजू, गुलाब तुका आराधना तुका सोमिया जेजू. Thank you Jesus, love you Jesus, adore you Jesus, praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका वरादा तुका महिमा जेजू 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 सोम्या तुका वरादा हालेलुया हालेलुया Argan tuka sumian Jesu, Ergan tuka sumian oglam tuka sumian Jesu, Oglam tuka sumian aradan tuka sumian Aradan Jesu, tuka sumian Haleluya. Haleluya. देखन बसया इगडी भर सुम्या पड्या पावन बहिणीनो सुम्याचे दिश्ट गेला आमच्या देचे दवरया इगडी भर आमी जायते पटी सुम्यातान पयस गेल्ले आसा कशें सीस सुम्या संगी आसोनी सुम्याची सकत वळखूंक सकून अंत आमी सुम्या संगी आसून जायते पटी दुबावलेले आसा कांय ल्हान कारणाक आमी देवसराक आपयलेले आसा देवसराचो सांगा सुदुल्लो आसा देवाक सांडून देवसरा फाटल्यान दावल्ले आसा ताळणेक संपडोन आमी पातकाक कारण जाल्ले आसा पातकाक जळम दिल्लें आसा ह्या मुखांत देवा थंय आमी मरण पावल्ले आसा सुमेलाचें बक्षाणें मागया देवा तावन हांव चड पयस गेल्लो आतां फाटीं आयलां पळया वेचीक पूत बापायतान पयस गेल्लो कश्ट वळवळे मेळ्ळे पश्चाताप पावलो उपरांत ताणें माफी मागली आमी जायते फावटी आमच्या स्वार्था खातीर देवा तावन पयस सरता देखून आमी सुमेलाचें बक्षाणें मागया हें गीत गायतना तुमच्या पातकाची दूख धरा पातकाचें बक्षाणें मागा आनी देवा थंय फाटीं येवचें प्रयत्न करा देवा तावन हांव पयसरलो आतां हांव फाटीं येता आतां हांव फाटीं येता पातकाच्या वाटांनी चड गुलो पातकाच्या वाटांनी चड सुम्या हांव फाटीं येता सुमिया हांव फाटीं येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुझे मोगाचे सुम्या हांव फाटीं येता सुमिया हांव फाटीं घरा येता परतून सांडून वेसोना परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सुमी हांव फाटीं येता सुमिया घरा फाटीं येता पातका दारन पेल्याक दुखयलें आतां हांव फाटीं येता सुमिया ताका दुखोवन तुका कुरसायलें सुमिया घरा फाटीं येता पातका दारन पातक आदार पेल्याक दुखयले आतां हांव फाटीं येता ताका दुखोवन तुका कुरसायलें ताका दुखोवन तुका कुरसायलें सुमिया घरा फाटीं येता सुमिया घरा फाटीं येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात उक्ते
देहासा तुझे मोगाचे हात सुमिया हांव पाटी येता मिया हांव पाटी येता भाव भयणीनो सुमयेच्या घरा पाटी आमी आयल्या हांव सुमयान आमकां बक्षाणें दिलां आतां आमचें समर्पण आमी करया आमची कश्ट आमची अनवरां आमची बिडा शिडा आमच्या आकांत सुमयाच्या पांयां तळा समर्पिया हर एकलो आमी एका ना एका रितीन कश्टून आसांव एका ना एका पिडेंत आमी वळख जाल्ले हांव मोतीची पिडा जावं कुडीची पिडा जावं कुटुंबाची पिडा जावं जबाबदारेची पिडा जावं आमचें तें आसा हर एक ते सांग घेवन आमी हांगासर आयल्या सुमी लागचें बक्षणें मागया सुमेक आमी आमकां समर्पण दिवया माथ्याच्या केंसांतोन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी आमची कुडीची दूख वळवळे कश्ट आकांत सुमयेच्या पांयां तळा जायतीं जाणां पिडेस्त आसात कॅन्सराची पिडा एड्साची पिडा किडनीची पिडा आनी डायबेटीक BP कोलेस्ट्रॉल तशेंच युट्रसाची गर्भकोशाची पिडा तशेंच विविध दुखी आसात मायग्रेन आसा तकली पडापड आसा आनी विशेश करून गांठीच्यो दुखी आसात आनी मोतीची पिडा आसा डिप्रेशन आसा एका रितीचें नासमाधान आसा न्हीद पडना एका रितीचे कश्ट कुटुंबांत आसात भुरग्यांतय कश्ट आसात कामाच्या सुवातेर कश्ट आसात आर्थीक अडचणी आसा वहिवाट जायना लोन आसा बरी कामां नात बरी सैरीक नात भुरग्याचे देणे ना असले विविध संदिग्ध परिस्थिती कश्ट नासलेली आमी आसा आमी समर्पण करया समर्पितां जेजू समर्पिया तुमचे हे या तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वचन वयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो जेजू ह्या जिविताच्या उंड्या सरसी आमकां तो आपयता हे या तुमी 5व्या सरवा सरसी या तुमकां पासो सरो हांव दितलो हे या तुमी प्रशांत उदका सरसी जिविताच्या उदका सरसी तुमी ताने तेल्यानो आनी तुमची तान बगयतलो हे या कम तुमी बन्नी नन्न बळिगे म्हणटा जेजू बवर्तान येता तो घेता देखून भक्तीन दोळे दांपिया आमचें समर्पण करया ह्या वखता समर्पण करया समर्पितां जेजू समर्पितां समर्पिता जेजू मुझे जीवित सोम्या तुझे हे जीवी संडून पातकी चिनी सांडून पातकीची नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका कर गे सोम्या घे सोमिया गे तू म्हाका घे तू म्हाका काळीज मुझे काळीज म्हजे दिता तुका दिता तुका गे सोम्या घे सोमिया गे तू म्हाका घे तू म्हाका काळीज मुझे काळीज म्हजे दिता तुका दिता तुका जिणयेंतल्या गडितान एक सुरो हांव जाल्या निरासपणांत हांव आसा सोम्या तूंच म्हजो बरवसो दितू म्हाका आसरो मुजवण म्हज्या अतम्यासो जिणयेंतल्या गडिता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तूंच म्हजो बरवसो दितू म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या गे सोम्या गे तू म्हाका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजे समर्पण दिया घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका हालेलुया हालेलुया आदू मारा उलो मारा सोम्या हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया जेजू जेजू जाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर हे सगळे भक्तिकाचे तुझी गुणकाची देवी सगळ्यात वाढाय सोम्या जेजू
हे सगळे भक्ती तुझ्या पायांकडे समर्पण देत आहोत सर्व तुझं समर्पण देत आहोत कष्टान वळवळ नसतात सगळे पिढे असतात विविध रीतीचे कष्ट नसतं ओळख झाल्या सगळे भक्ती तुझ्या पायांकडे समर्पित आहोत सर्व तुझ्या बेसवारी बळ आशीर्वाद देण्यासाठी तुझी गुणकरची देवी सकल नंतर शिरण वळे तुझ्या पवित्र गशोड वितळ कर तुझ्या नावात का बरी कर तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का आशीर्वादी शुडका शुडवादी टच देम heal them आपण गुण कर जेसो आपण गुण कर ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ तुझ्या पवित्र गशोड वितळ कर तुझा महिमा तुझा समाधान होगलाप हालेलुया अर्गांतुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान इट्ट सगळ्यात उभारी अर्गांतुका सुमियान जेजू ओगलापतुका सुमियान जेजू आराधनतुका सुमियान जेजू वंदनतुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 मगर बाबडीनो सगळे बसया पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करत्या ही पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये देवाने तुझी गुण करची सकत आमच्या शिराशिराने वळई आमच्या रक्ताच्या हर एका ते मानत जेजू क्रिस्तचे रगत आम बरसून आसूं तुझी गुण करचे देवी सकत आमच्या शिराशिराने वाळू सगळ्या खोट्या शक्तींचेर तळण्यांचे जैतवरची सकत आमकां मेळो पण आमी विशेष करून मागया पवित्र तेलाची मागणी करतना भक्तीन तुमी लईन करून येवचें पवित्र तेलाची मागणी भक्तीन बावर्तान घेवची फुडें आत्म्याची बरी भलायकी सोडून घेवची हे वक्ता पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र संसारी पयणांत आमच्या परगी वाटेन तूं चलय सर्गी बंद्रा आमी पावस संसारी पयणांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंद्रा पावय सर्गी ताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र संसारांत ह्या बोरलांका पातका वरवीं कोड जाल्या आमची मोन काळजा मोना जाल्या दारू माया मोगान आमकां जियोंक शिकय मोवाळायेन आमकां बोर दयाळ आमकां कर जिणी शांती समाधानेन बोर सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र संसारी पयणांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंद्रा पावस सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां पवित्र सर्किंताव देवोनी पवित्रज्ञा आमकां दिमी घालया सगळे दिमी घालया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सर्व म्हणा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 हर गांचे सोगलापचे तुझे द्वार आराधनाचे हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या देवाने आमका अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवाने आमका बर तुझे गुण करते देवी सगळ्यातला बाई तुझे देण्याने आमका बर तुझ्या फळाने आमका नेटे तुझे बेसवाने आमका बर पवित्र आत्म्या आमच्या मुखल्यावर आमका वाटत आहे आमच्या पाटल्यावर आमचे संरक्षण कर आमच्या मुखल्यावर आमका संगाती आमच्या वैराग निरंतर आशीर्वाद ला बाई पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 शादा का बला 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 शंद का बलंदलई हला हला तुझे नाम गुण कर तुझे नाम आशीर्वादी तुझे नाम व्यसन पर हालेलुया 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 टच टच हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गांतुका सुमिया जेजू म्हटल्यानं अर्गांतुका सुमिया जेजू अर्गांतुका सुमिया जेजू सुमिया नामका जायते बरे पण केला या संदर्भात सगळ्या आता सोन सुमिया का तो बारिया अर्गांतुका सुमिया जेजू ओगलाबतुका सुमिया जेजू आराधनातुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सुमिया नामका केल्या सर बरे पण आज दोन ताळी भेटून दिनो सुया जोरात थँक यू जीसस जोरात अर्गांतुका सुमिया जेजू अर्गांचेस ओगलाबचेस हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड मान आशीर्वाद घेऊन खूप गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता Veria voda Sacramenta Sasanaman करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोधला नोव्योरिती आधार्या सोडून विचारस्कत्विश्ल्या बामर्ताची गोड दिव्या जशी बापा तशी स्वता मुल्लासानी सुतीचा ओदवी मायमा ससना ससना एका साड्या परसिता तुका दोघांच्या स्विरिता समसामी आवडता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा सगळाच तू आमका सोडला तुझ्या सोडवणे सबळ आमच्या ते सदा आमी बघी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याला मान करून दे आमका भव कर अशा सगळ्या आमच्या जिवितांत तुझे ते विश्वास दवरू पात्यणी दवरू कष्ट अडकणीमध्ये तुझे दड बाबार्थ दोन चिवंक आमका दाराणी कृपा दी जोची येत आणि रास वर्सला येताय ससनाच्या ससना आमेन उभी राहूया सदैव जाऊं सुमेचे नाव म्हणताना आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा म्हणताना सदैव जाऊं सुमेचे नाव म्हणजे तीन उले म्हटल्या ना मी म्हणूया सदैव जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता बऱ्या सदैव जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा जाऊन सुमेचे नाव सदैव जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्व हालेलुया 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 हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परत येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरांर मेळया समेची स्तुती करया भलायकी जोड घेवया तुमकां समेस्तान देव बरें करूं हे माणे गीत हरसून सोम्या आम्ही गाऊया हालेलुया गाऊया हालेलुया हरसून सोम्या पात्यून सोम्या आम्ही गाऊया हालेलुया पाऊया हालेलुया हरसून सोम्या हालेलुया 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 पात्यून सोम्या हालेलुया 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 पात्यून सोम्या मुगाळ पुता सोबे अवगार मोरी आशीर्वादी वांबा भगीन पुरुषाचे कृपेन येवम कामचे दवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन.